फोंड्या पालिकेची नगराध्यक्ष मोगो आड राजकारण करपाच्या हेतान क्रांती मैदानाच्या कामा आड येता अशें PWD मंत्री म्हणटा. पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांक कडेक दवरून नगराध्यक्षान हें काम थांबयलां हाचेर कायदेशीर सल्लो घेतलो म्हूण सुदीन उलयला. क्रांती मैदानाच्या सोबितीकरणाचें काम पालिकेन थांबयल्ल्यान फोंड्या सध्या पालिका आड मोगो अशें राजकारण पेटलां. फोंडेच्या नगराध्यक्षान क्रांती मैदानाचें काम बंद करतना दिल्ल्या आदेशाचेर कायदेशीर सल्लो घेवपाचें PWD मंत्र्यान थारायलां. एडमिनिस्ट्रेशन कितें थंय चलना हें सिद्ध जाता कारण तांचें काम करपाक थंय चीफ ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटीन नोमिल्लो आसतना हें लेटर जें काम बंद कर म्हणून सांगलां तें लेटर चेअरपर्सनान दिल्लें आसा. हाजें लिगल एडवायस आमकां लॉ डिपार्टमेंटाची घेवपाची आसा. खंयचोय प्रोजेक्ट आमी जर बंद करतलो जाल्यार आमकां लिगल एडवायस जाय. तर लिगल एडवायसान फाल्यां सकाळीं नुकसान भरपाई आयली आसा ती दिवपाची ह्या कावन्सिलान दवरची. मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें आसतना पालिकेन काम बंद दवरप चुकीचें अशें सुदीन म्हणटा. म्युनिसिपालिटीन रिझोल्युशन युनॅनिमस घेतलां. 14 जाणांचें रिझोल्युशन आमचे कडेन आसा की ते पास केलां आनी त्या नंतरच प्रोजेक्ट फुडें धाडलो. जेन्ना प्रोजेक्ट पासिंगा खातीर सावथ बिल्डीक गेलो तेन्ना तांचो रिक्वेस्ट आशिल्लो की VVIP म्हणून आमी जें कन्स्ट्रक्शन केलां तें मायनस करचें आनी प्रोजेक्ट फुडें करचो. परत स्वातंत्र्य सैनिकाचे आनी बाकीच्यांचे 5 खांबा पयशे आनी थोडी एरिया वाडोवपाक ताजेर आमी विचार करता म्हणून सांगलां. स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण 19 तारखेक येवन हांगा कितें तें पळयता आसतना काम बंद उडोवन मुखार सरप दादागिरी करप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. फोंड्या पालिकेत भाजप मोगोच्या राजकारणाचेरय सुदिनान आपली भुमिका स्पश्ट केली. तुम्ही म्हणिल्ले कावन्सिलर निवडून आयले ते युतीचे कावन्सिलर म्हणून निवडून आयल्या. सो तुमकां दिसता ती युती आसा काय ते बदलले आसा? कावन्सिल जे निवडून आयला ते युतीचे न्हय. आमचे 5 जाण आयल्या निवडून मोगो पक्षाचे आनी तांचे 4 जाण निवडून आयल्या. बाकीचे जे राविल्ले आसात ते अजून खंयच्याच पक्षांत ना ते वेगवेगळे निवडून आयल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोवा डेरीन आतां स्वता आयस्क्रीम करपाक सुरवात केल्या. डेरीच्या आयस्क्रीम युनिटाचें उक्तावण शुक्रारा जालें. डेरीच्या नव्या आयस्क्रीम युनिटाक लागून रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार जातल्यो म्हूण फोंडेचो आमदार लवू मामलेदार उक्तावणाक उलयलो. आयस्क्रीम युनिटाच्या उक्तावण सुवाळ्याक सहकार निबंधक जगन्नाथ भिंगी, सोसायटीचो अध्यक्ष विठोबा देसाय आनी संचालक मंडळ आशिल्ले. गोवा डेरीच्या आयस्क्रीम युनिटाचें फोंड्या शुक्रारा उक्तावण जालें. फाटलो कांय तेंप गोवा डेरीचे आयस्क्रीम येताले पूण ते स्वताचे युनिटांतल्यान न्ही. आतां डेरीन स्वताचो आयस्क्रीम प्लांट घाला. डेरीच्या नव्या युनिटांतल्यान तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो म्हूण आमदार लव मामलेदार उलयलो. एम्प्लॉयमेंट थोडो जनरेट जालो. एम्प्लॉयमेंट लोकांक थोडे भुरग्यांक काम मेळटलें आनी ते फोंडेच्या आसपासच्या एरियेच्या भुरग्यांक काम मेळटलें. त्या दृश्टीन हे मोठे पावल. सरकारी येवजण्यांक लागून दूद वाडलां आनी ताका लागून डेरीन आयस्क्रीम करपाक सुरवात केल्या. 77 लाखां भितर हे सगळें आयस्क्रीम जाल्लो आसा. तुमी एक आमचो आयस्क्रीम प्लॅन सगळ्यांनी पळयलो आसा आनी हे सगळें भांडवल तुमचें आमचें जें पळय दूद संघाचें जाल्लें भांडवला भितर काम केल्लें आसा. खंयच लोन काडलें ना, खंय सबसिडी घेयली ना. कळाचेर सरकारा कडेन मागली आमी सबसिडी दिली केंद्र सरकार. पूण आयटमा भितर आमकां सबसिडी मेळट जाल्यार ती आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले. पूण अभिमानाची गोश्ट म्हणल्यार आमी जो पळय दुदाचो धंदो करता त्या धंद्या भितरच त्या मानवलांक हे सगळे आयस्क्रीम आमी केल्ली आसा. आनी म्हाका एक आशा आसा आनी विश्वास आसा हो आयस्क्रीम खंय तरी आमकां प्रॉफीट मार्जीन दितलो. सहकार निबंधक म्हणटा डेरीची अर्थीक परिस्थिती बरी आसा. दूधकारांकूय ताचो फायदो जाता. गेल्या वर्सा जवळ जवळ 90 लाख रुपया सगळ्या सोसायट्या मध्ये फाळिल्ले आसा. हे सरकाराची एक योजना आसा की शेतकऱ्यांनी दूध चड प्रमाणात त्याचे उत्पादन करचे आणि आईस्क्रीम प्लांट म्हणलो की दूध उत्पादन हे चड जायच. डेरीचे व्यवस्थापन सारकें ना. दूधकारांक पयशे जाय तशे मेळना म्हूण सांगून एके वटेन सरकार दुसरी डेरी हाडपाक सोदता जाल्यार दुसरे वटेन गोवा डेरी उत्पादनांचो विस्तार करता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. AC फर्नांडीस यादस्तीक आंतर महाविद्यालयीन फुटबॉल सर्तीत केपेची सरकारी कॉलेज वस्ताद थारली. शुक्रारा सांजे नावेली ग्राउंडार जाल्ल्या फायनलीत केपे कॉलेजीन पणजेच्या डॉन बॉस्कोक पेनल्टी शूटआउटात 6-5 गोलांनी मारले.
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.